चवथीच्या निमतान घराघरांनी बाप्पांचे आगमन जाल्लेच आसा। गणपती बाप्पांच्या आगमना खातीर भक्तगणांनी वेगवेगळ्या सैमीक घटकांचो उपेग करून सुंदरशी माटोळी बांधल्या। ते भायर जायते कडेन वेगवेगळे देखावे केल्यात। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। चवथीक घराघरांनी आमकां सुंदर अशी सजावट आणि माटोळी बांदिल्ली पळोवपाक मेळटा। हंसापूरच्या मळी कुटुंबान सैमातल्या विंगड घटकांचो उपयोग करून गणपती समकाराचो देखावो तयार केला। हे आम्ही पर्वत दाखयला आणि शंकराच्या जटांतल्यान उदीक काडून। ओके, हे आता करपाक न्हू साहित्याचो कसले साहित्य वापरल्या तुम्ही? आम्ही कापूस लायला, भितरल्यान लायटी घातल्या, गवताचे बॉल केले आणि आम्ही डब कसो करून दाखयला आणि इको फ्रेंडली केला। इको फ्रेंडली साकाचे हे बीन करून साकाचो वापर केला। आणि हे आता विजा बी कशे दाखयला तुम्ही? विजा झगमट जाता पळय हय लायटीचे। हे सुपा बिपा ही आम्ही आमचे हरिजन लोक आहात त्यांच्या कडल्यान करून घेतलेली आहा। ओके, आणि हे इको फ्रेंडली डेकोरेशन केल्ले आहा। आता एका जे साहित्य लागल्या पळय ही सुपा म्हण जळा म्हण किंवा बांबू कितले लागले असे अंदाज? 300 मानगे असे आमकां लागलेले आहात। ते मानगे कट करून आम्ही ते त्यांच्याकडे करपाक दिले सपोर्टचे ते हरिजन लोक। ओके, त्यांच्यानी ते करून दिले। आणि नागपंचम झाली का हे डेकोरेशन चालू करता। नागपंचम सुरू झाले का मागीर टायमार कामारसून येऊन असे। तरी कितली मंडळी अशी काम करता भितर? एक 10 लोकां सगळी मेळून आम्ही काम करता। गेल्या वर्सा कितें केल्ले तुम्ही? वेगळे डेकोरेशन गेल्या वर्षी केले? आम्ही सुपारे पासून म्हणजे सगळे सुपारेचे सुपारेचो साला बिला आहात त्याच्यापासून गणपती तयार केलेलो। अनु कितले दिसा गणपती? अनु 9 दीस गणपती। आणि सगळ्यांनी गणपती बघून येऊचे। माटोळी बांधप ही एक कलाच। आर्थिक दृष्टीन जरी खर्चीक असली तरी लेगीत व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावनेन लोक गणपती बाप्पाची सेवा करतात। कुर्टी फोंडेच्या विशांत गावडे आणि श्रीकांत सतरकर हांच्या घरात बांधिल्ली कलात्मक अशी माटोळी कांतारा सिनेमातलो देखावो साकारून विशांत गावडे हाचे घर चवथी खातीर सध्या फोंड्या महालात आकर्षणाचे थळ जाल्ले आसा। तर श्रीकांत सतरकर हाणें कुळागरांतल्या वस्तूंचो उपयोग करून पर्यावरणपूरक सजावट केल्या। तशेंच ताणें माटोळेत नटराज गणपती साकारला। नमस्कार, माझे नाव विशांत वसंत गावडे, केळबाय कुर्टी फोंड्या ह्या गांवांत हांव रावता। आमी अंदू माटोळीक एकूण 315 आयटम इन्क्लूड केल्ले आसा। फोंड्या वाठारांत थोडे गांव तशेंच तिसवाडी, धारबांदोडा, मागीर बार्देस, सत्तरी आनी सांग्या वाठारांत थोडे आमी गांव भोंवून हे सगळे आमी जिन्नस एकठांय केल्ले आसा। अंदू आमी माटोळेक कांतारा हे रूप साकारलेलें आसा। कांतारा करपाचो एकूच उद्देश आसलो की कांतारा मुवीन आमी पळयलां जशें की सैमानी जंगल हेजो तो राखणदार अशें मुवीन दाखयला। तोच उद्देश घेवन हांव लोकांक एक मेसेज दिवंक सोदता की आमी आतां जंगलाची नाशाडी, सैमाची नाशाडी आनी असो सैमाक आमी प्रदुशण हेतूंतल्यान माध्यमांतल्यान आमी त्रास करपाक अशें लागलेले आसा। सो त्या खातीर हांव एक मेसेज दिवंक सोदता की आमी फुडल्या जनरेशना खातीर हे आमी राखून दवरपा खातीर आमी हे सगळे नाशाडी जे केल्ले आसा ते आमी बंद करपाची गरज आसा। आणि सतरकर कुटुंबाची माटोळी आमी हे फावटी उंदराचेर नटराज गणपती हे केला माटोळेक फळांचो। जवळ कितली फळां लागली? जवळ आमी 300 फळां लायल्या हेका। 300 फळां। हय। आणि जे तुम्ही सगळे हांगा इको फ्रेंडली टायप केला देन कित्या पासून केला आणि कशें कितें केला? आमचे आमी फक्त माडयाचे विश्व माडी जाल्लेल्यो तेंचे हे आमी तरेतरेकवार सगळे हे केल्या, डिझायनर केला। आणि आमी हे सगळे माडयो ज्यो आमच्यो पेड्ड्या जाल्ल्यो आसा म्हणजे मरण गेल्ल्यो ते माडयो हाडून आमी हे सगळे इको फ्रेंडली हे सगळें डेकोरेशन केलें आसा। तितूंत ही आमची माटोळी आमी एका 300 फळां बांदून गणपती आनी हो उंदीर म्हणजे उंदराची गणपती आसा, हो नटराज गणपती आसा। ते आमी तशें महादेवाचें लिंग केल्लें आसा। तेका वळाची फळां लायल्लीं आसा, तेका ती खोपटी केल्ली आसा, तेका गोठी लायल्ली आसा। सगळे आमी हे
अशा तरेन गोंयच्या विंगड विंगड गांवांनी आमकां पर्यावरणपूरक अशे देखावे आनी माटोळी बांदिल्ली पळोवपाक मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकर आनी फोंडेच्यान एकनाथ